ज्या अस्थींमधून विठ्ठल विठ्ठल असा नाद ऐकू येईल त्या अस्थी चोखोबांच्या आहेत असं समज. आणि मग त्यानंतर संत नामदेवांनी पंढरपूरच्या देवळात महाद्वाराच्या पायरीशी संत चोखोबांची समाधी बांधली. हे त्या भक्ताच्या भक्तीचं फळ. साक्षात पांडुरंगाचं दर्शन घेण्याआधी त्या भक्ताचं दर्शन घेऊन मग आत जावं.
राजेंद्र देसाय श्री मल्लिकार्जुन देवालयाचो अध्यक्ष, आमचो भजनी सप्ताह वैशिश्ट गेली शेकडो वर्सां पासून चालू आसा. सादारण आमची आदली सविस्तर म्हायती मेळोवपाक गेल्यार खूब पयलींसान हो चलता. म्हाका दिसता शेकडो न्ही, ताचे पयलींसान चलता. आनी ह्या आमच्या सप्ताहाचें वैशिश्ट म्हणजे अशें की जो सुरू जाता तो सतत 5 दीस 7 दीस कंटिन्यू चालीत उरता. आनी तातूंत वेगवेगळ्या समाजाची रातची जी आरती उरता, रातची जें भजन उरता, रातची जी पुजा उरता, ती प्रत्येक समाजाक आमच्या काणकोण मदल्या वांटून दिल्ली आसा. पयल्या जो फस्ट दीस आसा तो दैवज्ञ समाज, मागीर दुसरो दीस आसा तो आमचे कोमरपंत समाज, मागीर तिसरो दीस तळवासी, चवथो दीस वेळीप आनी ब्राह्मण, 5थो दीस वैष्णव समाज आनी 6वी दीस किन्नळेकर देसाई समाज आनी 7वे दीस नगरशेखर देसाई समाज. आनी ह्या दिंडीक हांव जाणा की ल्हानपणान आमचे दिंडी सम्राट मनोहर बुआ शिरगांवकर जे येताले ह्या दिंडेक स्पेशली, ते उतल्यान सकयल म्हणल्यार आमचे जे देवालयाचें जें तोंड आसा त्या थंयच्यान ते उडी मारीत नाचत येताले. आनी त्याचे बरोबर आमचे भोवतेक जे महाजन उरता, जे की त्या वेळार TV नासलो, त्या वेळार बाकी व्हिडिओ ते कांयच नासलें, तर ते कार्यक्रम हो स्वता दोळ्यान पळोवप उरतालो. आनी ते मनोहर बुआ शिरगांवकर जे पकवाद आनी ते वाजयत येताले, ते भोवसंख्य आमचे लोक ते पळोवपाक आनी उमेदीन पळयताले. आनी तीच परंपरा आज आमची किनळकरांच्या पाराक मुंबयचो प्रसिद्ध गायक आनी सगळ्यांक विशेश म्हणल्यार कितें की तो तरूण आसा, राजयोग धुरी हांचो कार्यक्रम जालो. आनी ह्या वेळार आमचे देवालयाचो सगळो देवळाचो भितरलो मंडपा धरून सगळो जागो आनी त्याच भायर सगळे लोकांनी त्या गायनाचो आस्वाद घेतलो. आनी हांव सगळ्या लोकांक हो आमचो भजनी सप्ताह बरे भाशेन साजरो केलो, सहकार दिलें, त्या बद्दल सगळे आमचे काणकोणकार तशेंच काणकोणकार भक्तांचे देव बरें करूं. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.